क्रिस्ततेच्या मोगाच्या भावनां बहिणो, सगळ्या संवसारांत कोरोना व्हायरस येवन मस्त लोक पिडेस जाला आणि आता सगळो संवसारच तटास जाला. एका तराची बेंबिरांत आमचे थंय उपसाल्या. मुखले आमचें भविश्य कितें जातलें म्हणलें आमकां एक भिरांत दिसता. ताच्या वर्तें प्रत्येक जावन ह्या दिसांनी सांप्रो ह्या पिडे वरवीं आस्पत्र्यांनी आनी विविध तरांची सेवा दिवच्या सांप्रो डाक्टरांक, नर्सांक, पॅरामेडिकल सिब्बंदीक ह्या विविध तरांची सेवा ह्या दिसांनी दीस आनी रात म्हणल्या बरी दिवच्यांक मस्त कश्ट जाल्यात. एका तराची भिरांती आमकां पळोवन दिसता. ह्या वेळार मोगाच्या भावन बहिणो, आमची दिश्ट आमी देवाचेर घालता आसतना प्रत्येक जावन ताचें उतर आमकां धैर्य दिता. प्रत्येक जावन उत्पत्ती ग्रंथांत आमी आयकता अध्याय 15 बोळ 1. ह्या गडिता उपरांत सर्वेस्पराचें उतर अब्रामाक एका दर्शनांत आयकूंक मेळ्ळें. भियेनाका अब्रामा, हांव तुजी ढाल, हांव तुका व्हडेक इनाम दितलो. वय मोगाच्या भावन बहिणो, अब्रामाक देवान आपयलें. तो जावन आसा बावटाचो बापूय. ताका देवान एक मिसांव दिल्लें आनी अब्रामान देवाचेर अखंड पातयेनी दवरली. आनी आयच्या देवाच्या उतरांत आमी आयकलें उत्पत्ती ग्रंथ अध्याय 15 बोळ 1 पुवा पुरबायेचें उतर हें. देव ताका बेसांव दिता, देव ताका धैर्य दिता, देव ताका उत्तेजन दिता. ह्या दिसांनी सबार जाणां परगांवांत आसलीं, ह्या विविध घरांनी आसलीं पणकर्ण आमचे लागीं विचारतात. एक आमची भयण कुवेटांत तिची वस्ती वावर करनासचें तिणें शेकाच्या घरांत आतां तीं परगांवांत इंग्लंडाक गेल्यान चिकित्से खातीर. आनी थंयसर ती हॉटेलांत रावल्यांत. आनी ह्या दिसांनी प्लेनां बंद जाल्ल्या वरवीं तांकां इशीन तिशीन वचोंक कोणी सोडिनात हॉटेला भितरच. ही भयण म्हाका फोन करून सांगता, फादर म्हाका मस्त भिरांत दिसता, म्हजे खातीर मागात. तशेंच गल्पांत आमचीं वावर करचीं नर्सां भयणी फोन करून सांगतात, फादर आमच्या हॉस्पिटलांत मस्त COVID-19 केसीस आसात. विंगड वार्ड आसा, तातूंत आमकां काम करचें पडटा. आमकां भिरांत दिसता. तशेंच आमच्या मंगळूर शारांत विविध सेवा दिवची सांप्रो बँकान काम करची, त्या विविध अगत्याची सेवा दिवची सबार जाणां आसात. एका तराची कावजेनी तांचे थंय आसा. पूण आज देवाचें उतर आमकां सांगता कशें अब्रामाक देवान एक मिसांव दिलें आनी मिसांवांत ताणें ताचो सांगात बसयलो. वर्तें उतर ताका ताणें म्हळें. त्या बसत मोगाच्या भावन बहिणो सांप्रो आमी डाक्टर ह्या नर्सां विविध तराची सेवा ह्या गरजे आकांतांत आमी दिवन आसा. अब्राम बापाक एक मिसांव कशें मेळ्ळें, त्याच परी आमी पातयेवचें बावटांत देवान आमकां हें मिसांव दिलां. देव आमच्या सांगात आसा, तोच आमकां राखतलो आनी सांबाळटलो.
भोव अपुरबायेचें उतर अब्रामाक दर्शनान मेळटा म्हणटा तो देव ताका भियेनाका अब्रामा. मोगाच्या भावनान भयणो एका तरेची कवचेनी भिरांत आमचे थंय हें पुरो पूण मस्त गरजेचें जावन आसा आमी भियोंक नजो. कित्याक आमी भियोंक नजो? देव आमचे सांगाता आसा. देवच आमची ढाळ म्हळ्यार रक्षणा कवचा. देव आमकां रक्षण करता. पळय आमच्या अधिकाऱ्यांनी आनी डॉक्टरांनी ह्या मेडिकल फिल्डांत आसल्यानी आमी कसली सत्राय घेवची म्हूण आमी सांगलां आनी फावो ती सत्राय आमी काणयोवची भोव गरजेचें. सांगाताच एक चिंता पातयेनी आमचे थंय आसा जंय देवच म्हजें रक्षणा कवच. थंयच म्हाका सांबाळटा, थंयच म्हाका राखता, थंयच म्हाका उतेजन दिता. आनी देव म्हणटा जर तर तूं म्हजेर पातयेताय, तुजेर पातयेवन तुजें मिसांव तुजें काम चलोवन व्हरताय, हांव तुका व्हड एक इनाम दितलो. तर म्हागाच्या भावान भयणो देवाचें उतर आमकां सांगता आमी भिवची गरज ना. देवाचेर आमी पातया. देवान आमकां दिल्लें मिसांव म्हणून खंयचेंय काम आमकां करूंक दिल्यार धैर्यान आमी मुखार सरया. देवच आमकां राखतलो आनी सांबाळटलो. सांगातच आनी एक व्यक्ती आमी बायबलांत पळयता तो जावन आसा जोशुआ. जोशुआकी देवान एक भोव अपुरबायेचें मिसांव दिल्लें. तो मोइजेस सांगाता तो आसलो पूण आमी देवाच्या उतरांत पळयता मोइजेक बसयल्ल्या गांवाक वचें भाग मेळ्ळें ना. पूण जोशुआक तें फावो जालें. कित्याक म्हळ्यार ताचे थंय अखंड भावार्थ आसलो. ताचे थंय अखंड पातयेनी आसली आनी देव ताका खंडीत सोडून घालिना म्हूण तो पातयेतालो. तेंच आमी आयकता जोशुआ अध्याय 1 बोल 9 असो सांगता. हांवें तुका फर्मायलां न्ही, दृढ आनी थीर राव. भियेनाका आनी धैर्य सांडिनाका. कित्याक सर्वेस्वर तुजो देव तूं खंय गेल्यारय तुजे सवय आसतलो. पळय मोगाच्या भावान भयणो भोव अपुरबायेची देवाची उतरां ही जावन आसात. हांवें तुका फर्मायलां न्ही, हांवें सांगलां न्ही, दृढ आनी थीर राव. भियेनाका आनी धैर्य सांडिनाका. कित्याक सर्वेस्वर तुजो देव तूं खंय गेल्यारय तुजे सवय आसतलो. ह्या दिसांनी आमची भाव भयणी सगळ्या संवसारांत पडल्यान आसून पुरो तरेन जाणां आमच्याच भारतांत विविध जाग्यांनी. थोडीं जाणां परगांवांत, गल्फांत, दुबयांत, कुवेटांत, दोवा कटार, बॅरिनांत, इतर गांवांनी आसून पुरो. ह्या थोडीं आमची भाव भयणी युरोपांत आसून पुरो, इंग्लंडांत, आयर्लंडांत, ह्या पयसल्या गांवांनी अमेरिकांत, कॅनडांत, ऑस्ट्रेलियांत, न्यूझिलंडांत आसून पुरो. देवाचें उतर आमी आमच्या मोतीन दवरचें. विविध कामां आमकां करूंक पुरो, आमचें मिसांव आसूंक पुरो. देवाचें मिसांव म्हूण आमी तें काणयोवन घेवचें आनी प्रत्येक जावन देवान जोशुआक दिल्लीं उतरां आमच्याच मोतींत आमी घालचीं. दृढ आनी थीर राव. भियेनाका, धैर्य सांडिनाका. कित्याक सर्वेस्वर तुजो देव तूं खंय गेल्यारय तुजे सवय आसतलो. जोशुआ अध्याय 1 बोल 9 जावन आसा. तशेंच मस्त बसोवणे आमी देवाच्या उतरांत आयकोंक मेळटा. सांग पुरो 3060 बसोवणे मोगाच्या भावनान भयणो पयत पुस्तकांत आमकां आयकोंक मेळटा. आनीक असलेच भोव अपुरबायेची बसोवणी देवान आमकां केल्ली जावन आसा. आयसाया प्रवादीच्या ग्रंथांत आमी आयकता बोल 40 अध्याय 40 1.
chapter 41, verse 10. दावी वर्ल्ड अशें आमकां सांगता. भियेनाका, कित्याक हांव तुजे सवय आसां. घाबरनाका, कित्याक हांव तुजो देव. हांव तुका घटाय दितां, हांव तुका मजत दितां. म्हज्या सैतेवंत उजव्या हातान तुका सांबाळटा. पळय मोगाच्या भावन भयणो, ही जावन आसात भोव अपुरबायेचीं उतरां. आमकां उत्तेजन दिवचें तसलीं उतरां, आमकां धैर्य दिवचें तसलीं उतरां. देवाचें उतर आमकां सांगता, भियेनाका, कित्याक हांव तुजी सवय आसां. देवूच आमचे सवय आसा. घाबरनाका. पळय थंय जालां अशें प्रत्येक जावन ह्या दिसांनी वॉट्सॅपार या इतर पत्रिकेनी आमकां मातसो आयकूंक मेळटा सामकी पुरो. थंय तशें जालें, हांगा अशें जालें. घाबरनाका, कित्याक हांव तुजो देव. हांव तुका घटाय दितां, हांव तुका मजत दितां. म्हज्या सैतेवंत उजव्या हातान तुका सांबाळटा. मोगाच्या भावन भयणो, उतर आमकां सांगता आमी देवाच्या हातांत आसा. देव आमकां राखता आनी सांबाळटा. तर आमी भिवचें नाका. सांगातच सरकारान तशेंच हेर व्यक्तींनी आमकां आमी कितें करूंक जाय जावं पुरो सोशल डिस्टन्सींग या आमी मास्क घालचें या इतर हात धुवचे, इतर मस्त सुचना आमकां दिल्लीं आसात. ती प्रत्येक तरान सत्राय करून आमी सांबाळया. देव आमकां खंडीत जावन राखतलो, सांबाळटलो. तसो देव अब्रामाचो, जाकोबाचो, इसाकाचो तुमकां राखून दी, तुमकां सांबाळून दी. कृपे देण्यानी तुमकां बरोवन दी. प्रत्येक जावन विविध मिसावांत आसल्या प्रत्येक जावन तुमकां तुमचो मिसावान तो धैर्य दिवन दी, आदार दिवन दी आनी तुमचें काम दर्शन बरोवंक कृपा आनी आदार दिवन दी म्हण प्रत्येक तरान हांव मागतां. आमेन.